सरकारान काल एक कॅबिनेटान डिसिजन घेतिल्लें आहा की नॉलेज ऑफ कोंकणी जी कंपल्सरी आशिल्ली हो GPSCचे हाय पोस्ट प्रोफेशनल पोस्ट आनी सायंटिफीक नेचराचे पोस्टांक हे आमी वेव करतले. म्हाका दिसता हे एक अत्यंत एक कंडेमनेबल अशें वस्तू, एक वायट वस्तू जाल्ली आहा. कित्याक गोंयकारांक राखपाक कोंकणी म्हणटा ती हाडिल्ली. आज नॉलेज ऑफ कोंकणी तर गरज ना. समजूं येता की एक सायंटिफीक दोतोर एक हार्ट सर्जनाक कोंकणी कळना, भायल्यान हाडलो बरें आहा, पूण एक सायंटिफीक म्हणटा पोस्टाच्या नांवार वायट कॉलर जॉब आहा ते गोंयकारांक मेळचें ना. गोंयकार फक्त पिवन आनी स्विपर जर जावंक शकतलो जाल्यार गोंयकारांनी गोंयांत उरचें ना. सो आय कंडेम द गव्हर्मेंट ऑन दीस and they will have to specify what is the scientific temperament, job of what category हे स्पेसिफाय करचें पडटलें. असेंब्लीनूय हे आमी घेतलें, पूण अशें दिसूंक लागलां की गोंयचे टॅक्स पेयराचे पयशांनी जे कितें पोस्ट क्रिएट करतात वो एक एमेनिटी क्रिएट करता. फॉर एग्जाम्पल आतां हांव तो SAG ग्राउंड, SAG, AIFF आनी GFA हे 3 जाणांचो ट्रायपार्टेट एग्रीमेंट आसून फातोर्डा फुटबॉल टर्फ ग्राउंड केल्लो नियर द स्टेडियम. हांगा सगळे भुरगे लोकल भुरगे फुटबॉल खेळटाले. सडनली SAGन काडून तो ग्राउंड काडून AIFFाक गिफ्ट केलो आनी लोकलाक तो खेळूंक मेळना आनी GFA तातूंत भितर ना. सो गोंयकार खंय उरलो? दॅट मिन्स दीस ग्राउंड हॅज बीन गिवन एज अ गिफ्ट by some government officer here to somebody in AIFF. So how does it benefit the Goa? How does it benefit the state? आणि टॅक्स पेयराचे पयशांनी केल्लें हांवें. आतां टर्फ फकत AIFFान घाल्लो. हांव अशें म्हणटा टर्फूच जर घाला तर टर्फ काडून व्हर पडतो आनी लोकांक पडतो ती. आनी जर हाजेर गव्हर्मेंट क्लियर जायना मे बी वील हॅव टू कम फोर्सिबली रिमूव द टर्फ अँड टेक इट इन द हँड फॉर द पीपल ऑफ फातोर्डा. फातोर्डेचे लोक हे करतले.